नमस्कार, हांव साईदत्त कामत आणि तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण ऑन RDX गोवा। आम्ही जेन्ना गोयचे राजकारण म्हणटात आणि तशें हांव सदांच म्हणटा की पावस पडूं किंवा वत आसूं, गोयचे राजकारण मात सदांच तापिल्लेच आसता आणि म्हणूनच ह्याच गोयच्या राजकारणाचेर आज उलोवपा खातीर आमचे बरोबर आसात काँग्रेसीचे फुडारी तशेंच सोशल एक्टिविस्ट बाब एल्विस गोम्स। सर, वी वेलकम यू टू द शो। थँक यू। आम्ही जेन्ना आणि खासा करून जेन्ना हांवें आतां जेन्ना सुरवात केली की गोयचे राजकारण जे आमच्या या प्रोग्रामाचें नांव आसा आणि गोयचे राजकारण म्हणटा आसतना गोंयाक कितें चल्लां हें लोकांकय सांगपाची गरज ना, तुमकांय सांगपाची गरज ना। ऑटोमॅटीक सगळें तें आज आमकां कळटा, जावं तें न्यूजपेपरा वेल्यान आसनी, जावं तें सोशल मिडियाचेर आसनी, जावं तें टीव्ही चॅनला वेल्यानी आसनी, सगळे गोंयकार जे आसात दे आर अलर्ट अबाउट द सिच्युएशन। बट वॉट एक्झॅक्टली इज गोईंग ऑन इन युअर ओन टर्म्स? कारण आमी जर एका वटच्यान जर पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टी जे सरकार जे आसा ते आज खंय तरी म्हणटा की आमी 27 चड सिटां जिखतले आणि दुसरे वटच्यान आमी हालींच विजय बाब सरदेसाय हांच्या वाडदिसाच्या निमित्यान बरेचशे लिडर जावं ते तांच्याच पक्षांतले आसतले जावं ते विरोधी पक्षांतले आसतले ते तांच्या बरोबर दिसले। म्हणून हाजे खातीर हांवें म्हणलें की सद्याक आमकां वातावरण सामकें टोटली चेंज दिसता, पूण हाजेर आमी उलोवपाकूच जाय, उलयले शिवाय काय ताजेर आमी कन्वर्सेशन करपाक शकना। सो वॉट एक्झॅक्टली इज युअर टेक? तुम्ही म्हणला तसे गोंयकार अलर्ट आसा, वेदर थ्रू मिडिया, सोशल मिडिया, न्यूज पावना अशें काय ना, सगळे कडेन न्यूज पावता। पूण अलर्ट रावन जर प्रोएक्टिव्ह कितें एक्शन घेना जो पर्यंत गोंयकार, तो पर्यंत अशी स्थिती अशीच उरतली, स्टेटस को उरतलो। आणि म्हणून ते बळ दिता बीजेपी की सांगपाक की आमी 27 सिटां हें अशेंच येना। तांकां खबर आसा की दे आर एक्टिव्ह। सी, बीजेपी इज अ इलेक्टोरल मशीन, इट इज अ मशीन। ते जशें निवडून आयले की रोखडेच कामाक लागता, फुडले कितें इलेक्शन। यू आर ब्लेमिंग EVMs? No, I am not blaming EVMs. That is electoral machines. कशी ती Electoral machines म्हणले म्हणून ना तातूंत कितें आसा? There are certain things which we can take out. ना EVMs ची आता सद्याक कुशीक दवरया। बीजेपी बाय इटसेल्फ इज अ इंडस्ट्री म्हणया, चल इंडस्ट्रीन जितून भितर मशिनां आसा कितें आसा, पण तेंचे ते कामच असतात, 24 वरां ते काम करता। आणि म्हणून कितें जाता, तांकां ती कॉन्फिडन्स येता सांगपाक अश्यो गोष्टी। म्हणजे आणि ते पळयता की एकच कामा खातीर डिस्टर्ब करता, म्हणजे तुम्ही म्हणटात की हांगा जे ते 27 प्लस म्हणटात, कारण हारीच ते परत जे स्टेटमेंट्स आसा ते व्हायरल जावपाक लागले। जशें ते म्हणटाले 22 प्लस, मदींच मागीर अबकी बार 400 पार जशें सेंट्रल हाजे लोकसभा इलेक्शना वेळार गेल्ल्या वर्साक आमकां आयकुपाक आयलो, तशें आतां 27 प्लस। म्हणजे यू आर सेइंग इट इज नॉट ओवर कॉन्फिडंट, बीजेपी इज कॉन्फिडंट अबाउट इट? ना बीजेपीक म्हणपाक कितें जालां, आता तुमीच सांगले न्हू अबकी बार 400 पार, पण ते 400 पार जावं ना। पण तांचो जो ब्रावाडो आसा तो ते सोडचो ना, दे विल कीप गोइंग सेइंग अबाउट इट। पण आता कितें आसा, अलर्ट जाले म्हणून जायना, गोंयकारांनी जागृत जावपाक जाय। आणि जेन्ना गोंयकार जागृत जातले आनी फुडें येतले, बेश्टेच जागृत जावनूय जावचे ना, दे हॅव टू कम फॉरवर्ड। आणि म्हजो परत उलो आसता की गोंयकारांनी आता एक आपल्या हातांनी हें सगळें घेवपाक जाय, कित्याक हें युनिडायरेक्शनल जालां। बीजेपी पळय करता दॅट इज बिकम वन सायडेड, ताका एक बरें अशें एक मुकाबलो असो कोण मेळना। आणि म्हणून इट बिकम्स लायक, आज आमी 18 जुनार आता जो इंटरव्यू जाता तो 18 जून गोवा रेव्होल्युशन डे म्हणटा आमी। रेव्होल्युशन म्हणल्यार कितें, राम मनोहर लोहियान जें सांगलेलें की तुमी भायर सरचें पडटलें, तुमी जर रस्त्यार येना जाल्यार ते पार्लमेंट जावं स्टेट लेजिस्लेचर दे विल गो वेवर्ड, आपल्याक जाय तें करतले। लिटरली अशें न्ही की रस्त्यार येवपाक जाय, बट वॉट एवर मिडियम कॅन बी यूज्ड, बट द बॉटम लायन इज प्रत्येक गोंयकारान आज उलोवपाक लागपाक जाय। म्हणजे जी क्रांती आसा ती तुम्ही म्हणटा की खंय तरी ती सुरू जावपाक जाय, आणि जो मेरेन लोक रस्त्यार येना तो मेरेन ती क्रांती सुरू जावची ना। लोकांनी आता सद्याक आपल्या हाताक चार्ज घेवपाक जाय। पूण आमी जेन्ना अशें म्हणटात, तुमी एका वटच्यान तुमी बीजेपीचें सांगलें, पूण दुसरे वटच्यान तुमी जे उलयले ताजे वेल्यान अशें दिसून आयलें की देर इज नो ओपोजिशन आसा, पूण ओपोजिशन जाय तसो ना। ओपोजिशन जाय तसो ना, लेट अस एडमिट, सी समथिंग वी हॅव टू बी ऑनेस्ट अबाउट। रियल फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज ओपोजिशन जाय ते भशेन ना। दोन गजाली आसपाक शकतात, एक म्हणजे आयदर बीजेपी इज एक्स्ट्रीमली स्ट्रॉंग ऑर ओपोजिशन वेवर इज देर। आता सद्याक ओपोजिशन म्हणल्यार आमकां खबर आसा की कोण कोण आसा, तातूंतलो फक्त एक आवाज दिसता। वी हॅव टू ऑल्सो एडमिट दॅट फॅक्ट, विजय बाब सरदेसाय ते वटच्यान उलयता, पूण बाकीचो जो पळय मेन ओपोजिशन आसा एंड दॅट इज काँग्रेस पार्टी। काँग्रेस पार्टी आज खंयच दिसना। आणि सिन्स यू आर अ काँग्रेस लिडर, आय एम आस्किंग यू दीस क्वेश्चन, काँग्रेसीचें कितें जालां? आणि पयर सुद्दां जेन्ना विजय बाब सरदेसायान बर्थडे सेलिब्रेट केलो तेन्ना ते दिसले नात, किंवा जेन्ना एक कसलो तरी एक प्रसंग येता तेन्ना सोशल एक्टिविटीज जावं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जावं ते रस्त्यार दिश्टी पडटात, काँग्रेस दिश्टी पडटा, पूण दिसपाक जाय तशी दिसता, पूण तो खंय तरी जे उलो मारतात ते लोकां मेरेन पावना।
काँग्रेस इज अ बिगर पार्टी. काँग्रेसचे लोक शिपडलेले आसा आणि आमचे सारखे जे काँग्रेसमॅन आसा ते आवाज चालूच दवरता. सी दॅट डजंट मीन की काँग्रेस कांयच करिना. काँग्रेस करता. हांव आतां तुजे कडेन उलयता तो काँग्रेस म्हणून. सो तुम्ही म्हाका इंट्रोड्यूस केला म्हणून सांगता एज अ काँग्रेस लिडर. सो काँग्रेसवाले असे बरेचसे शिपडलेले आसा काणकोण ते पेडणे पर्यंत. ते आपापल्या लेवलार करता. आता तुम्ही सांगता ते एट अ सेंट्रल प्लॅटफॉर्म काँग्रेस आवाज करिना असं म्हाका दुबाव पडटा. म्हणजे तुम्ही अशेंच विचारता. आता ते प्रश्न काय जे फुडाऱ्यांक विचारूंक जाय तांकांच विचारचे पडटले. बट काँग्रेस ओवरऑल तांचें अस्तित्व आसा. आनीक अशें बी न्ही की बीजेपी सामके स्ट्रॉंग आसा. ते बीजेपीक दिसता आसतलें. प्रत्येक खेपेक प्रत्येक इलेक्शनाक तांकां दिसता तें. पण ते फायनली इट डजंट टर्न इन टू रिजल्ट्स. मागीर ते अशें चोरूंक भोंवता MLA. ते दॅट इज देअर स्ट्रॉंग पॉयंट की ते देगे. आनी आमचे लोक जे वाल्नरेबल आसता जे आमचे निवडून येता ते. सो ह्या परिस्थितीन परत सांगता ऑपोजिशन अशें म्हणजे सारकें तुमकां जाय तशें ऑपोजिशन एक वेळा दिसचें ना. पूण ऑपोजिशन आसा. लोक जो आवाज काडटा तेच ऑपोजिशन. तर तुम्ही म्हणटा की रेदर देन अ पार्टी ऑर एनी इंडिविज्युअल लोक जो पळय आवाज काडटा आनी लोक जे पळय ओपोज करतात ते खरे ऑपोजिशन. दॅट इज करेक्ट. कित्याक आज गोंयचे सारखे ल्हान राज्यान आमी अशें स्पेसिफिकली म्हणूंक शकना की हाणेंच आवाज काडूंक जाय ताणेंच आवाज काडूंक जाय. ही क्रांती जी आसा ती सगळ्यांची. प्रत्येक जाणांनी येवपाक जाय आनी प्रत्येक जण फुडें येतले तेन्नाच हें परिवर्तन जातलें. कित्याक आयची परिस्थिती व्हडलीशी डिफरंट ना फ्रॉम द टायम 1961 जे झुजले की गोंय स्वतंत्र जावपाक अप टू 1961. आज ही परिस्थिती तशीच आसा. वी आर फेसिंग डिफरंट कायंड ऑफ प्रॉब्लेम. आज ते पाकले गेल्ले आसत पूण आज ते दुसरेच भाशेचे आमचे हांगा पाकले तयार जाल्या. अत्याचार करपी. न्याय म्हणटा तो खंय आसा? न्याय नाच. आपल्याक उठले सुटले आपल्याक जाय तें चल्लां. हांगा गोंयान पळयलें जाल्यार कोणूय येता कोणूय कितें करता कोणूय बॅग दवरता आपल्याक जाय तें करता. आनी कायद्याक जे मत आसा कायद्याक जो मान दिवपाक जाय तो मेळना कायद्याक. कायदो आसाच असो दिसना. कायदो आसा पुस्तकांचेर आसा. सो तो कायदो जो पुस्तकाचेर आसा तो चालीक लागपाक जाय. सी एक सायदूत बाब एक लक्षांत दवरा. खंयचेंच राज्य किंवा खंयचेंच राष्ट्र जर कायद्याक मान दिना रूल ऑफ लॉ जर फॉलो करिना ताका सक्सेस मेळना. मागीर ती अंधाधुंदी जाता. मागीर कांयच्या काय जाता. आनी खरो जर सगळ्यांक न्याय मेळटलो जाल्यार हाजेर आमी विचार करपाक जाय की कायद्याक जें स्थान आसा तें कायद्याच्या बाबतींत चलपाक जाय. तुम्ही हे सगळे जेन्ना पळय म्हणलें तेन्ना म्हाका एक गजाल अशी दिसली की तुमचे कडेन खूब बरे विचार आसात. पूण जेन्ना काँग्रेसीच्यो प्रेस कॉन्फरन्सीस जातात तेन्ना एज अ स्पोक्सपर्सन जे कोण उलोवपाक जाय ते उलयता. पूण एल्वीस गोम्स बाब आमकां खंय तरी थंय कमी दिश्टी पडटा किंवा ऑलमोस्ट दिसना. बाकीचे आवाज करपाक जाय ते एल्वीस गोम्स बाब दिसता. तुमकां दिसना की युअर पार्टी शूड गिव यू इनफ ऑपॉर्च्युनिटीज ऑर यू शूड टेक अप द चार्ज ऑफ समथींग अँड यू शूड डू इट अगेन की बाबा अशें अशें जावपाक जाय. जो एल्वीस गोम्स आमकां एक 4-5 वर्सां पयलीं किंवा 2 वर्सां पयलीं सुद्दां जेन्ना आमकां त्या पक्षाच्या बरोबर दिसतालो ताच्या पयलीं तुमी वेगळ्या पक्षाक आशिल्ले तेन्नाय तुमी दिसताले. म्हणजे खंय तरी तुमकां दिसना की यू आर ऑल्सो लायक स्ट्रगलिंग बट एज एन इंडिविज्युअल वेन यू हॅव कॅपेबिलिटीज यू शूड गो अहेड अँड यू शूड लायक पुट द टार्गेट्स. मातसो आय विल डिफर फ्रॉम यू. आय एम नॉट स्ट्रगलिंग. एल्वीस गोम्स प्लॅटफॉर्मार दिसना दॅट इज एन एडमिटेड फॅक्ट. बट दॅट इज कितें आसता सी एक मॅनेजमेंट म्हणून आसता. मॅनेजमेंटाक आज दिसता की एल्वीस गोम्साची त्या प्लॅटफॉर्माचेर गरज ना. पण एल्वीस गोम्साक वळख आसा न्ही. ही हॅज गॉट अ आयडेंटिटी बाय हिमसेल्फ. दिस आय कॅनॉट जज माय ओन कॉज. पण हे लोक म्हणटा की पेडण्या वच जाल्यार काणकोण वच मदीं खंय वच सांग्यार वच वास्को वच. एल्वीस गोम्साक एक 10 लोक मेळ्ळे जाल्यार 2 लोक वळखता. आनी तांची एक अपेक्षा आसता की एल्वीस गोम्स कितें तरी आमच्या बद्दल उलयतलो कितें तरी आवाज काडटलो. ही वळख म्हणजे आसाच आसा. आनी ताज्या भायर जर काँग्रेस फुडारी म्हणून जर वळख आसा आनी पार्टीक दिसता की एल्वीस गोम्साची खंयच्या तरी विशयाचेर गरज आसा लेट द पार्टी इनवायट. तितून काय ना. केन्ना केन्ना आपयता ते म्हाका बट इट इज वन्स इन अ ब्लू मून. सो दॅट इज ओके. हातूंतल्यान खुबश्यो गजाली कांय क्लियर जाता. पूण म्हाका दिसता वेन यू सेड अबाउट मॅनेजमेंट आतां सद्याक अमित पाटकार काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष आसात. ताच्या फाटल्यानूय खुबशे लिडर्स आसात. म्हणजे हें सगळें तुमकां दिसता की खंय तरी म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट्रल काँग्रेस. आज जेन्ना पळय आतां पयरूच हांव एकट्या कडेन उलयतालो ताणें म्हाका स्ट्रेट अवे सांगलें की जर तर गोंयाक काँग्रेसीक जर तर सत्तेर येवपाक जाय पयलीं सेंटराक बीजेपी आसा ती वचपाक जाय काँग्रेस येवपाक जाय आनी जी काँग्रेस आपूण फुडल्या थोड्या तेंपा तरी आपल्याक दिश्टी पडना. म्हणजे सेंट्रल लिडरशीप इज वीक. गोंयाक कित्याक असो प्रसंग येता? सेंट्रल लिडरशीप स्ट्रॉंग आसूं वीक आसूं गोंयाक हांगा कितें तरी जी पळय स्ट्रॉंग रिजन्स आसपाक जाय स्ट्रॉंग जी कारणां आसपाक जाय लिडरशिपीक घेवन किंवा एक मॅनेजमेंट लेवलार घेवन ती चालूच उरपाक जाय न्ही.
एब्सोल्युटली. पण एक कितें आसा, सेंटराक बीजेपी वचपाक जाय जाल्यारूच काँग्रेस येतली, आय टोटली डिसएग्री. अशी बरीचशी आमच्या आज भारतांत राज्यां आसा जंय सेंटराक बीजेपी आसून सुद्धा तेंचें राज चलता न्ही. बरोबर. रायट फ्रॉम हिमाचल टू तेलंगणा टू कर्नाटका काँग्रेसचें राज्य आसा. पंजाबाक गेले जाल्यार दुसरें आम आदमी पार्टीचें राज्य आसा. बेंगॉलाक गेले जाल्यार तुका तृणमुलाचें राज्य आसा. सो अशें राज्य आसा दुसरे पार्टींची. सो दॅट पॉयंट आय डिसएग्री की बीजेपी गेल्या शिवाय काँग्रेस येवची ना. आता कितें आसा, लोकल लेवलाचेर काँग्रेसाचें अस्तित्व गांवांनी जो पर्यंत वचना, देन वी कॅन फॉरगेट अबाउट दीस. हें जें काम आसा तें तुजें हांगा पणजे सारके बसून प्लॅटफॉर्माचेर बसून थंयच उलयलें म्हणून जावचें ना. यू हॅव टू पेनिट्रेट डावन. हांव ह्याच मुद्द्याचेर येता. एक काँग्रेस फुडारी म्हाका हालींच एका कॅफेटेरियाक गेल्लो कडेन मेळ्ळो. एक आमी च्या पिताले, हांव आनी म्हजो फ्रेंड आशिल्ले. आमी लॅपटॉप घेवन बसले थंय. तो आयलो, मातशें उलयतासतना कसो आसा, बरो आसा म्हणून आमी स्टार्ट केलें कन्वर्सेशन. म्हणजे ताज्या कडेन हांव तेंच उलयतालो जें आतां हांव हांगा लोकां मुखार म्हणपाक सोदता, तुमकां विचारपाक सोदता. म्हणजे बीजेपीले जेन्ना आमी आज जेन्ना राजकारण पळयतात, दे आर प्रोएक्टिव्ह. समजा जर तर बीजेपीचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक किंवा आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत समजा जर तर गांवांनी पावनात, तांचे कार्यकर्ता आसात ते थंय गांवांनी पावतात. काँग्रेसीचे कित्याक अशें जाता? कित्याक काँग्रेसीचे आमी जर तर पळयत म्हणजे जेन्ना एक स्ट्रॅटजीस्ट जेन्ना पळय आसता, प्लॅनिंग जेन्ना पळय आसता, म्हाका दिसता सद्याक तांगेले स्किम्स म्हणा, आमी सरकाराच्यो स्किम्स म्हणया, किंवा आतां सद्याक ते सगळे गांवांनी जे पळय तांणी कार्यकर्ता मेळावा म्हणून घेतिल्लो आसा, थंय एक कितें जाता, कनेक्ट उरता लोकांचो. सो हो कनेक्ट जो पळय आसता तोच म्हाका दिसता इलेक्शनाक भितर एक डार्क हॉर्स हो टर्निंग पॉयंट आसता. कारण आपल्या म्हऱ्याक एक प्रदेशाध्यक्ष आयलो, आपल्या म्हऱ्याक एका पक्षाचो फुडारी आयलो, ताणें आपल्याक हात दिलो, ताणें आपल्याक 4 शब्द सांगले, आपल्याक मार्गदर्शन केलो, हाजेरच वोटर जो आसा तो मातसो खंय तरी आपल्या तकलेंतल्यान जो आसा तो शांत जाता, तो राग जो आसा तो शांत जाता. हें बीजेपी जर करपाक शकता जाल्यार काँग्रेस कित्याक वचून करपाक शकना? कारण काँग्रेसीचे कडेन सद्याक एडेड एडवांटेज आसा. जे आमी फाटल्या दिसांनी खंयचे स्कॅम्स आयकताले, किंवा आमी म्हणया की आनी खंय कितें जालां, किंवा खंय झाडां कापल्या, खंय दोंगर मारल्या, अशें म्हणून फक्त पॉलिटिकल जे एनालिस्ट आसा, सोशल एक्टिविस्ट आसा ते घेवन झगडटात, किंवा हालींच जाल्लो जीएमसीचो इश्यू आसा, हे सगळे घेवन ते झगडटात. पूण काँग्रेस थंय लोकां मुखार वचून आपणें फाटलीं इतलीं वर्सां जेन्ना राज केलें तें कित्याक सांगना, किंवा जें कितें बीजेपीन करपाक जाय तें करना म्हणून कित्याक सांगना? म्हणजे तुमकां दिसना की खंय तरी जो संपर्क, एक कम्युनिकेशन जे लोकां कडेन आसपाक जाय तें काँग्रेसीचें ना? दोन गोष्टी. इतले करून सुद्धा बीजेपीचे खरेंच तुम्ही सांगता ते भशेन प्रोएक्टिवनेस आसाच आसा. पण बीजेपीचे इतले ते शायनिंग करतात चड. एक्चुअली भितर कंटेंट जो आसा तो तांचो वीक आसता, पण ते शायनिंग करपाक जाणा. वयल्यान ताका एक बरें गिफ्ट पेपर रॅप करून अशें ते लोकां मुखार हाडपाक ते बरें आसा. कित्याक हें सांगता हांव, कित्याक इतले करून सुद्दां लास्ट कितलींशीं इलेक्शनां जर पळयशीं जाल्यार तांकां 63% लोक वोट घालिना. मॅक्झिमम 37% सुमार ते वोट घेवन जिखता. सो इतल्या ह्या हेजेर पार्श्वभुमीचेर ऑपोजिशनाक स्कोप आसा. आतां काँग्रेसीन कितें करपाक जाय? काँग्रेसीन तुमी सांगता ते भशेन जर जो पर्यंत आमी प्रोएक्टिवली लोकांक टचान रावना आनी लोकांक कॉन्फिडन्स दिना, देन येस एज अ कलेक्टीव काँग्रेस तुमी सांगता ते एज अ कलेक्टीव काँग्रेस. पण हांव कितें सांगता, हाचो अर्थ असो न्ही की काँग्रेस इज नॉट रिचींग आउट. काँग्रेसवाले जे आसा ते पावता. काँग्रेसवाले गांवांनी हांवें सुरवातेकच सांगलां, काँग्रेसवाले बरेचशे आपलें काम चालूच आसा, बरेचशे लोकां कडेन पावता आनी तो टच आसा. पण एज अ पार्टी प्लॅटफॉर्म एक वेळा ते दिसनासतलें. आतां तें तुमकां जाय ते भशेन जर दिसता की यू हॅव टू प्रोजेक्ट बिफोर द पीपल, दॅट इज अ कॉल द लिडरशीप हॅज टू टेक अँड गिफ्ट रॅपीड इन सच अ वे की तें अशें दिसपाक जाय की काँग्रेस ऑन द होल इज रिचींग टू द पीपल. काँग्रेस एट द इंडिव्हिज्युअल लेवल इज डेफिनेटली रिचींग टू द पीपल. तें सगळें कलेक्टीव जालें जाल्यार यू वील बी एबल टू सी इट. आज कितें आसता, थोड्यो ज्यो गजाली आसात दॅट वन आयदर एज एन इंडिव्हिज्युअल ऑर इन अ ग्रूप शूड एडॉप्ट. यू शूड ट्राय टू एडॉप्ट द चेंजीस. आमी म्हणटाले की एक वेळार एक बरो फामाद फोन नोकिया आशिल्लो, तेन्ना प्रॉब्लेम कितें जाल्लो की दे फेल टू एडॉप्ट द चेंजीस. म्हणजे त्यो काही गजाली ज्यो आसा, सॉफ्टवेअर चेंजीस, टॅक्निकल चेंजीस, त्यो ते एडॉप्ट करपाक फाटीं पडले. आनी आज आमकां खबर आसा परिस्थिती कितें आसा. सो अशीच काँग्रेसीची परिस्थिती जाल्यार हे लोकय उलयतात. म्हणजे तुमी आतां म्हणलें, कारण ते एक मार्केटींग लेवल जे आसता, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केटींग लेवल वीच वी टॉक इन अ कॉर्पोरेट ऑर इन MSMEs or at the entrepreneurship level, but it is like something called as political marketing or a political strategy. सो ती खंय तरी तुमकां दिसना की, म्हणजे तुमी आतां जेन्ना सांगलें की ती एक नव्या दिमागान जशें म्हणटात, इन अ न्यू जनरेशन वे ती लोकां कडेन पावपाक जाय. कारण हालींच जेन्ना हांव एक कॉलेजीक वचून, जेन्ना एक गेस्ट म्हणून हांव कॉलेजीक गेल्लो आनी वेन आय वॉज डिस्कसींग एवरीथींग विथ द स्टुडंट्स, तांकां वचून ते लिडर्स कोण आसा तेच खबर ना. अँड दीस इज द फॅक्ट जे हांव काँग्रेस लिडराक हांगा सांगतलो.
कारण एक तुमचें नांव घेतलें किंवा एक आनीक एक लिडर आसा किंवा एक दोग जाण आमदाराचें नांव घेतलें, तें नांव जर सोडलें जाल्यार तांकां कांयच खबरच ना. म्हणजे इट इज अ क्वेश्चन अबाउट देर जनरल नॉलेज ऑल्सो. सो हे कित्याक लागून जाता? कारण ते म्हाका दिसता त्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान जे लोकां म्हऱ्याक पावपाक जाय ते पावना. आनी जो मेरेन तें जायना तो मेरेन म्हाका दिसना की पॉझिटिव्ह चेंज जी आसा ती एडॉप्ट जातली. I will not question the general knowledge of the people. Perhaps हांगा आन्सर क्लियर की आमी तेंचे कडेन पावूंक शकूंक ना. हांव तांकां ब्लेम करिना की तांकां आमची वळख ना म्हणून. ते आमी खरें म्हणजे पावपाक जाय. आनीक व्हेरी क्लियरली हितूंतल्यान तुमीच आतां सांगला ते भशेन जर अशी परिस्थिती तुमकां ग्राउंड लेवल फील मेळटा जाल्यार कोर्स करेक्शन जावपाक जाय. एंड रायटली एज यू टॉक्ड अबाउट नोकिया तशेंच रावले म्हणून तांचो तो ब्रँड मातसो कुशीन पडलो, बाकीचे आयले. आय विल टेक यू बॅक इन टायम. नोकिया आतांची ही गजाल, फिएट कार जी आशिल्ली ती इट वॉज म्हणजे डॉमिनेटिंग कार इन द इंडियन मार्केट. आनीक टॅक्सी बिक्सी सगळे मुंबय गेला जाल्यार त्योच आसताल्यो. पण असो काळ आयलो की दे डीड नॉट एडॉप्ट टू द चेंजीस ऑफ द टायम आनी म्हणून ते खूब फाटी पडले. आज फिएटाचें नांव हांगा इंडिया भितर तितलें आयकूंक येना, भलतीच येता. सो पॉलिटिक्स इज अ व्हेरी व्हेरी डायनॅमीक प्रोसेस. आनी डायनॅमीक असल्या कारणान अश्यो चेंजीस ज्यो जाता एवरी सेकंड एवरी मिनीट आनी एवरी आवर चेंजीस जाता. यू हॅव टू एडॉप्ट टू दॅट. हो फंडमेंटल रूल. ती मागीर बीजेपी आसूं आनी काँग्रेस आसूं आनी खंयचीय पार्टी आसूं, दिस इज द फंडमेंटल रूल की वी हॅव टू एडॉप्ट टू द चेंजीस. आनी आयच्या काळान इतल्यो फास्ट चेंजीस जाता की देर इज नो अदर ऑप्शन बट टू स्टार्ट एडॉप्टिंग अँड रीच स्ट्रॅटेजायझींग. सो हे जर जायना जाल्यार एनीबडी कॅन फेल इन दीस प्रेझेंट फील्ड. म्हणून आय थिंक दीस इज अ वेकअप कॉल फॉर एव्हरी वन इन्क्लुडींग मी की वी हॅव टू एडॉप्ट टू द चेंजीस. लोकसभा इलेक्शना वेळार आमी पळयलां की काँग्रेस जेन्ना सदांच म्हणटाली की एकला चलो रे, ह्या फावटी जे लास्ट इलेक्शन जालें लोकसभाचें कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस जिखले दक्षिण गोंयचें सीट. आनी तेन्ना कितें काय म्हणल्यार इट वॉज लायक इंडिया अलायन्स. सगळे TMC म्हणया, आम आदमी पार्टी म्हणया, गोवा फॉरवर्ड म्हणया, बाकीचे कांय ज्यो बाकीचे लोकल जे इंडिविज्युअल आसतले ते केम टुगेदर आनीक सगळो जो सपोर्ट आसा तो कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसाक मेळ्ळो आनी दक्षिण गोंयची सीट जिखलो. आतां जेन्ना आमी फुडल्या इलेक्शनाचेर उलयतात अजून कांय क्लियर ना, म्हणजे कोणूच खंयच्याच पक्षाचो मनीस सांगना, मुखार येवन अशें सांगना की वी आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स. प्रत्येक जाण म्हणटा टायम येतलो तेन्ना सांगतलो. पूण तुमकां दिसना की रेदर दॅन गोईंग एज अ सिंगल पार्टी ऑर ऑन देयर ओन इंडिविज्युअल कॅपेसिटी, इंडिया अलायन्स इटसेल्फ शूड कम टुगेदर अँड इट शूड गो अहेड? आय विल कम टू इंडिया अलायन्स. पण ताज्या पयलीं म्हाका एक दुख्ख जाता की प्रत्येक खेपेक प्रत्येक जाण फोकस घालता की साऊथ गोवाचेरच, साऊथ गोवा सीट जिखले म्हणून. म्हाका दुख्ख जाता की नॉर्थ गोवा वी वर नॉट एबल टू मेक हेडवे. म्हाका दोन गोंया जाल्ली नाका की एक नॉर्थ गोवा आनी एक साऊथ गोवा. आज असो काळ आयला की संकट जो आयला तो संपूर्ण गोंयचेर आयला. रायट फ्रॉम पेरणे आता टॅक्सीवाले, मोपा ही सगळे आंदोलनां पळयली जाल्यार ती आमकां लागना. आमी सावथाक जरी असले जाल्यार आमकांय लागता. आनी आज सावथाक कितें घडटा तें आमकां लागता. भोमा थंय ते झुजता तें आमकां लागता. अशें आनी सांकवाळेचे ते जुवारीन लँड खाले तेंय आमकां लागता. अशें बरेचश्यो गोश्टी लागता. डोंगर सगळे कडेन कापता तें आमकां लागता. सो लेट अस नॉट थिंक अबाउट गोवा एज नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा. नंबर 1. नंबर 2, इंडिया अलायन्साचो जो प्रश्न आसा तो इट इज ऑन अ लार्जर प्लॅटफॉर्म. म्हणजे ते सेंटराक तेंचे अलायन्स जाल्ले आनी सेंटराक अलायन्स जाल्ल्या कारणान सेंटराक जो पर्यंत ते अलायन्स टिकतले तेन्नाच ते गोंयान टिकूंक शकता. म्हाका दिसना, आय डोंट सी एनी फ्युचर इफ द सेंट्रल लेवल दिस अलायन्स ब्रेक्स अप. आमकां गोंयान म्हाका दिसना की दॅट वी आर इन अ पोझिशन टू कॉबल अप सेपरेट अलायन्स. ऑलरेडी वी हॅव सीन दिस इन दिल्ली लास्ट टाइम ड्युरिंग द इलेक्शन. एक्झॅक्टली. सो एज टायम गोज बाय, आता 2027 हे पर्यंत मे बी बिफोर 1 year बिफोर एटलिस्ट दॅट, जर हे अलायन्स टिकना आनीक जर स्ट्रॅटेजी दुसरे भशेन जाली जाल्यार आय डोंट सी दॅट अलायन्स वील कम टुगेदर टू गो हेड. सो आतां वॉट इज रिक्वायर्ड इज एवरीबडी हॅज टू बिकम स्ट्रॉंग. आता सिन्स आय एम इन द काँग्रेस, आय वूड विश की काँग्रेस बिकम्स व्हेरी स्ट्रॉंग. मागीर ते चिंतपाक जाता. सपोज अलायन्स जायना जाल्यार हाव टू स्ट्रॅटेजायज, हाव टू टेल द लिडर्स कशें कितें करपाचें तें. बट रायट नाव देर इज द ओनली थिंग दॅट कॅन बी डन. आमी इतलेंच करूंक शकता की आमी जे आसा, आतां हांव जो आसा, आय हॅव टू बिकम स्ट्रॉंग, अलॉंग विथ मी द पार्टी हॅज टू बिकम स्ट्रॉंग. आनी अशेंच जर घेवन गेले जाल्यार सगळेच स्ट्रॉंग जातले हांगा थंय पॉकेटांनी. एंड देन वी कॅन ब्रिंग द सोर्सीस टुगेदर. एक सगळ्यांत व्हडलो मुद्दो जो पळय येता ओपोजिशनाक भितर, किंवा फाल्यां बीजेपीचो मेन ओपोजिशन कोण, जाल्यार काँग्रेसी परस एक पार्टी हांव म्हणना पूण एकलो मनीस दिश्टी पडटा, तो म्हणजे फातोर्डेचो आमदार विजयबाब सरदेसाय. गेल्या शेनवाराक 55वा वाडदीस केलो. सामको व्हडा दबाज्यान केलो. सामके सगळे गोंयचे लोक आशिल्ले, सगळे फुडारी, म्हणजे तातूंत भितर आमी
किरण कांदोळकार धरून, दयानंद मांद्रेकार धरून, तियात्रिस्ट धरून सगळे तांच्या माचयेर पळोवपाक मेळटाले. म्हणजे तुम्ही हय जाणा ते हांव ताजेर येता, तुमी सकयल आशिल्ले. पूण हे जेन्ना पळय एक न्यूज जेन्ना पळय व्हायरल गेली तेन्ना एक अशें दिसलें की काँग्रेसीचे जे कोण पळय मेन लिडर थंय पावपाक जाय आशिल्ले ते पावले ना, ते थंय स्टेजीर दिसले ना. आनीक आतां सद्याक अशें दिसता की विजय बाब सरदेसाय फक्त जो पळय फातोर्डेच्या मुखार ऑफकोर्स इन 2017 दे वॉन 3 seats, 1 in फातोर्डा, 1 in सालिगांव, 1 in शिवोली. पूण आतां जेन्ना जर पळोवपाक वचत जेन्ना विजय बाब सरदेसायान म्हणलां थंय हांव प्रशांत नायक जे तांच्या पक्षाचे फुडारी आसा तांचें भाशण आयकतलो की पेडणे ते काणकोण आनी दिवचल ते सांगे काय धारबांदोड अशें ताणें एक हें दिल्लें की आमी आतां भायर सरून ही क्रांती करतले. म्हणजे ही आतां क्रांती गोवा फॉरवर्ड जी पळय करपाक सोदता किंवा फाल्यां अलायन्स जर जालें जाल्यार डू यू सी विजय सरदेसाय एज अ स्ट्रॉंग फेस? हय, पयली फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट वी हॅव टू एडमीट वेदर एनीबडी लायक्स ऑर डजंट लायक. कोणाक आवडटा ना आवडटा हो प्रश्न आतां सद्याक ना. सम थिंग्स हॅव टू बी सीन ऑन मेरीट ऑफ द केस. हातून भितर विजय सरदेसाय इज अ स्ट्रॉंग पॉलिटिकल लीडर इन द स्टेट ऑन द स्टेट होरायझन. आनीक ह्या पॉलिटिकल रॅम जे आसा तितून भितर हो विजय सरदेसाय एक गाजता. असेंब्लीन तुमी सांगला ते भशेन एक गाजता. ताणें पयर प्रदर्शन केलें, शक्ती प्रदर्शन म्हणया ताका. ताणें वेगवेगळे म्हणजे ताणें एक हांव बारीक ऑब्जर्व करतालो, ताणें एक डेमोग्राफीक पॅटर्न पळोवन सगळ्यांक अशें हाडले एका स्टेजीर. तेंय ते बरें स्ट्रॅटेजीक थिंकींग करूनच विचार करूनच हाडले अशें दिसता. नोबडी कॅन डिस्काउंट. Vijay Sardesai is there. Vijay Sardesai has taken that leadership forward. But at the same time, Vijay Sardesai आजपर्यंत म्हणूंक ना that he is not part of the India Alliance. त्या धोरणाचेरच तो चल्ला की आमी अजून काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड आर कंटिन्युइंग टू बी पार्ट ऑफ द इंडिया अलायन्स. कित्याक आज अशेंय सिग्नल येवंक ना की वी हॅव ब्रोकन अपार्ट. सो ऑन दॅट बेसीस आय कॅन सेफली से की विजय सरदेसाय इज इंटग्रल पार्ट ऑफ दीस. वेदर इन काँग्रेस ऑर नॉट काँग्रेस डजंट मॅटर, पण तो आसा बरोबर. कित्याक आयडियोलॉजिकली आमी कांय डिफरंट ना, आमी सेम आसा ते आनी आमी. पूण फाल्यां जर समजा जर लोक जर काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक सांगतात की स्ट्रॉंग ऑपोजिशन म्हणून विजय सरदेसाय तुम्ही लिडर म्हणून तुम्ही प्रोजेक्ट करात, वी विल वोट फॉर द ऑपोजिशन पार्टी, ती मागीर इंडिया अलायन्स असो किंवा काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड मर्जर आसा. हे मातशें हायपोथेटिकल जातलें. अशें जालें जाल्यार आतां तें तशें जावपाचो प्रश्न येवंक ना. आमी येता ते दिसांनी पळोवया कशें काय कितें इमर्ज जाता तें. आनीक हे सुटावे जातले जाल्यार इट कॉल्स फॉर हेल्दी डिस्कशन. म्हणजे वी हॅव टू कंटिन्युअसली एंगेज विथ देम. Engage with Vijay Sardesai. We have to engage with people who matter, who may not be part of the Congress platform as of now. हो एंगेजमेंट जर दवरीत जाल्यार कोणाकय स्ट्रेंथ मेळटलें. विजय सरदेसायकय मेळटलें, आमकांय मेळटलें, सगळ्यांकच मेळटलें. हे स्ट्रेंथ मेळपाची गरज आसा. ना जाल्यार इट इज नॉट इजी टू टॅकल द बीजेपी. आय विल से दो आय डोंट लायक दीस वर्ड जगरनट, पण तें म्हाका म्हणचें पडटा. कित्याक तें आड घालतलो जाल्यार ताका एक बरी स्ट्रॅटेजीक थिंकींग करूनच तें घालचें पडटलें. आज जरी परिस्थिती अशी आसा की अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्टेट बारीक सामाजीक बारीक जो गोंयकार आसा, सामान्य गोंयकार आसा, तो खरेंच तळमळला. म्हणजे हें जाल्लो आसा, फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. आनी ताका कशी सुटका दिवपाची. ही इज लुकींग टू समबडी. ही ऑर शी इज लुकींग टू समबडी, वेदर इट इज स्टुडंट, वेदर इट इज कामगार, आनी हे सगळे पळय समाज जे आसा, हे वर्ग जे आसा, दे आर लुकींग टू समबडी. कोण तरी आमकां इन पावर आहे म्हणून. सो दॅट इज वेर लायज द होल थिंग की आमी थंय तांच्या खातीर झुजप आनीक तांचो सपोर्ट घेवप. रेदर देन थिंकींग अबाउट मायसेल्फ, म्हाका दिसता ओपोजिशन शूड थिंक अबाउट गोवा. आनी ताजे खातीरच हांव आतां वतलो 2017 जेन्ना आमी म्हणटाले की आतां तशें आमी गेल्ले प्रश्नाचेर आमी उलयले की विजय सरदेसाय वेदर ही इज मर्जिंग हिज पार्टी विथ काँग्रेस ऑर वेदर दे वील फॉर्म द अलायन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. 2017 भितर म्हाका याद जाता काँग्रेसीली सारकी 17 सिटां आयली, एक इंडिपेंडंट आमदार धरून 18 आनी गोवा फॉरवर्डाचे 3 जाण जे लायक मायंडेड आयडियोलॉजीचे लोक आशिल्ले ते धरून सरकार जातले आशिल्ले. लोक वाट पळयतात की केन्ना काय म्हणल्यार काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड सरकार करतले. विजय सरदेसाय वॉज रेडी टू गो हेड विथ काँग्रेस. तेन्ना सगळ्याक बातमी आयिल्ली, नॅशनल न्यूजाचेर धरून, हाजेर धरून, ताजेर धरून सगळ्याक. बट काँग्रेस वॉज नॉट रेडी टू गो हेड विथ विजय सरदेसाय. कामतबाब, हाचेर सर इन गव्हर्मेंट पार्लन्स एक ज्युडिशियल कमिशन बसयलां जाल्यारच एक कितें तरी तेतूंतल्यान आमकां शोध मेळटलो. आज कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट खूब आसा. तुमी सांगता तें वर्शन इज ऑलमोस्ट द ट्रूथ.
ऑलमोस्ट, बट स्टील देर इज अ डाऊट कित्याक हम्म. काउंटर वर्शनय आसा. हम्म. पण म्हजे एक कितें आसा जाणा, वी हॅव टू पुट दीस बिहायंड. दीस एपिसोड इज ओल्ड. जे जाले ते जाले, जे कितें पळय जावपाचें आसा ताचेर 2017 जर झरोवपाक लागले की अशें जालें, विजयान घात केलो, तेच जर झरोवपाक लागले, दॅट इज अ नेगेटिव्ह फॅक्टर. तो कितें आसा, विजयान काँग्रेसीचो घात केलो अशें म्हणचे परस काँग्रेसीन विजयाचो घात केलो अशें लोक म्हणटात. अशें म्हणया, काँग्रेसीन विजयाचो घात केलो और वायस वर्सा. कारण हे एक म्हत्वाचें, आमी ते सायडलायन करपाक शकना, कारण हे एक म्हत्वाचें म्हाका दिसता कारण आशिल्लें. त्याच्या खातीर 2017 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयलें. समजा जर काँग्रेस आनी विजय सरदेसाय बरोबर वचून सरकार केल्लें जाल्यार आज ही सगळी म्हणटात लोक की परिस्थिती येवची नाशिल्ली. मे बी एकाले वेर वी टॉक अबाउट डेस्टिनी, इट इज समथींग डिफरंट. सो तुम्ही म्हणटा तशें लेट अस लायक कीप दीस असाइड, बट बरी दॅट कित्याक तेच झरोवन जावचें ना, बिकॉज वी हॅव टू बी लिटल फोर सायटेड. आतां मुखार पळोवपाक जाय, विजन आमचें मुखार आसपाक जाय. आतां तें काडून कित्याक तें मेल्लें सुणें जागोवपाचो प्रयत्न जर जाता जाल्यार समबडी इज इंटरेस्टेड दॅट सम गुड डेव्हलपमेंट शूड नॉट हॅपन. परत जर लोक तेंच सांगपाक लागले ना अशें जाल्लें तशें जाल्लें, अरे कितले दीस तुमी घेवन बसतले, ती एडवांटेज मागीर इजिली बीजेपीक मेळटली. बट यू एग्री दॅट विजय सरदेसाय इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉंग लिडर. म्हणजे जेन्ना म्हणजे हांव एज अ सीएम फेस किंवा हें ते म्हणना तें आमी मागीर म्हणया, बट वेन वी टॉक अबाउट काँग्रेस इन गोवा फॉरवर्ड इज अ स्ट्रॉंग लिडर. वेदर आय लायक इट ऑर नॉट, आय हॅव टू से वॉट यू से. विजय सरदेसाय इज अ स्ट्रॉंग लिडर, ही विल बी अ स्ट्रॉंग लिडर. म्हाका तें आवडू ना आवडू, आनी लोकांचें हांव सांगूंक शकता की लोक डिबेट करतले हेजेर. लोक म्हाका आतां 2 गाळयोय मारतले. तुमच्या परस म्हाका चड गाळयो येतल्यो. ना सांगता, कारण म्हजें काम इन द फील्ड ऑफ जर्नलिझम आसता की कोण वायट करता ते उलोवप, कोण बरें करता ते उलोवप. वायट करता समजा जर एका पक्षाचेर उलयले लोक जर्नलिस्टाक गाळयो मारता, वा ताजे अगेन्स्ट ताका ओपोजिशन पार्टीन हें दिला, किंवा जर समजा जर कोणाच्या सपोर्टाक उलयत आनी ताका अशें केलां, म्हणजे आमकांय वायट दिसता. बट वी हॅव टू समटायम्स put it forward and we have to agree की जे कितें चल्लां ताजेर आमी रिसर्च करूनच आमी उलयतात. एब्सोल्युटली पळय कितें आसता न्हू, एक स्ट्रॅटेजी जर फेल जाता जाल्यार रिस्ट्रॅटेजायज करचें पडटा. दिस इज अ वॉर, हें इलेक्टोरल वॉर. आनीक जेन्ना तूं झुजता पळय, झुजल्या सारको, तेन्ना एक स्ट्रॅटेजी जर चलना जाल्यार रोखडीच रिस्ट्रॅटेजायज करचें पडटा. यू हॅव टू गो टू द बॅकरूम, हें करचें पडटा. लोकांनी आपलें विजन जर अशें कमी दवरीत, नॅरो दवरीत जाल्यार तितूंतल्यान आमकां कांय सोल्युशन मेळचें ना. मातशें ब्रॉड विजन आसपाक जाय. थोडे एक 10% डिफेक्ट, 15% डिफेक्ट आसा जाल्यार ते आमी कुशीन दवरचें पडटा. ओवरऑल मेरीट जर तुका आसा 60% मेरीट आसा, 65% मेरीट आसा, दॅट इज द ओवरवेल्मिंग फॅक्टर वीच वी हॅव टू कन्सिडर. आनी कांय नेगेटीव आसा ते सद्याक तरी हें दवरचें पडटा. यू हॅव टू टेक द रिस्क, कित्याक रिस्क घेतल्या शिवाय आमी खंय तरी पावंक शकचे ना. दीस इज माय ओनली मेसेज ऑन दीस प्लॅटफॉर्म की हें सगळें फाटीं घालया आनी मुखार पळोवया वॉट कॅन बी द डायरेक्शन अहेड. ना जाल्यार हें व्हेरी डिफिकल्ट, खरें सांगता. इफ पीपल डिसाइड द फ्युचर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ब्रायट. एक लास्ट क्वेश्चन एल्विस बाब, वेर कॅन वी एक्सपेक्ट एल्विस गोम्स टू बी इन 2027 इलेक्शन्स? तुमचें कन्सिडरेशन कशें कितें, तुमची तयारी कशी आसा एज अ पर्सन? इफ यू गिव मी एन ऑप्शन, घरा बसतलो. कित्याक लागून? तेही लोक आतां विचारतले. अरे म्हज्या घरा बसतलो, म्हजें घर खंय, म्हज्या घरा बसपाक म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. सो लेट अस सी, लेट टाइम कम, मागीर पळोवया. ओके, थँक्यू सो मच. तुम्ही आयले, तुम्ही आमचे बरोबर उलयले, खुबश्यो डिबेटी जाल्यो, एग्री डिसएग्रीचे क्वेश्चन जे म्हाका आसा, अशी म्हाका दिसता एक जी पळय टॉपिक टू टॉपिक डिबेट आसता ती जावपाक जाय, हाज्या परस बरी जावपाक जाय. पूण टायम कमी आशिल्ल्या कारणान आमी ती कंटिन्यू करपाक शकना. बट बियॉन्ड द कॅमेरा आमी थोड्यो गजाली काही उलोवया आनी लोकांचेरय सोडया की तुमी जे कितें पळय तुमकां दिसता, जावं ते मनांतल्यान जावं ते तकलेंतल्यान जावं, तुम्ही कमेंट करात, जावं आमच्या युट्यूब चॅनलाचेर, जावं आमच्या फेसबुकाचेर, किंवा जावं खंय तरी. जेन्ना हांव तुमकां बाजाराक जाल्यार बाजाराक मेळटा, म्हाका सुद्दां येवन सांगल्यार जाता की हें अशें आपल्याक दिसता म्हणून. कारण तुमचे जे विचार आसात ते सुद्दां खूब म्हत्वाचे आसता. पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत, ओन्ली ऑन RDX गोवा. देव बरें करूं.